तुम्ही जे फॉर्मेलिटीज फॉलो कर म्हणल्यो त्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो करून आमी कमिटी धाडल्या. सगळे हॉल भरून लोक आसले आनी ते हॉल भरून लोकां भितर तेणी 2 कमिटी धाडल्या अशें जालें ना. एकच कमिटी मिनूट्स आसा मिटिंगेच्यो आनी कमिटी म्हळ्यार आमी एक धाडल्या. जाल्यार 2 कमिटी खंयच्यो रिप्लाय कोण दिवंक शकना. कोणी रिप्लाय दिलो ना. न्हू म्हणून चेर आमी तांकां फोन केले म्हणपाकच तयार ना. कोण तरी एकल्यान आपल्याक फोन केलो म्हणलो पण रिप्लाय दिवपाक कोण तयार ना. हे प्रोसिजर करून फायदो कितें जालो. गव्हर्मेंटान हांगा फकाणां केलीशी गव्हर्मेंटांनी कोणाकच कन्सिडर केलें ना. कावन्सिलाक कन्सिडर केलें ना, आमदाराक केलें ना, कोणाकच केपेंच्या पब्लिकाक केलें ना. फक्त सगळ्याच कितें तरी खेळ केल्ल्या भशेन केलो. मिटींग घेयात, लोकांक आपयात, हें करात तें करात तें करा आनी शेवटी आपल्या जाय तें केलें. म्हणजे हे खऱ्या अर्थांनी म्हाका दिसता की लोकशाहीचो खंय तरी हांगा घात जाला. लोकशाहीक जर लोकशाही पद्दतीन अशें आसपा जायना. जाल्यार सरकारच कितें तरी सांगता अशें करा म्हणून तुमी आनी जो मनीस प्रोसिजर फॉलो करता ताका डावन दवरतात, सकयल दवरतात, रिजन तेजें कितें दिनात, कित्याक तुमी खंय चुकलां तें दाखयनात आनी कोणाक तिसऱ्या मनशाक दितात. ही लोकशाही कसली जाली. लोकशाही पद्दतीन जें कितें चल्लां हे लोकशाही पद्दतीचो म्हाका दिसता घात हे अशें घडलें जाल्यार हे सरकाराची जे हें चालू आसा की आमी खंय भेदभाव करनात, कांयच करनात, आमी सगळ्यांक एकठांय धरतात किंवा सगळ्यांक आमी एक दृश्टीन पळयतात. जाल्यार हे कसलो न्याय. काही कडेन तो प्रोसिजर फॉलो करप, काही कडेन रिवेंज घेवपा जाय म्हणून तांकां मनशांक खंय तरी कुशीन दवरप. हेंचे कॉन्सिल नात, हेंचे जिल्ला मेंबर नात, हेंचे इलेक्टेड मेंबर नात म्हणून तांकां त्या भागांनी दिवप ना आनी आपल्या खंयच्या कार्यकर्त्यांक खूश करपाक इलेक्शन लागीं आसा म्हणून दिवप हें खंय कितपत खरें. हें जर अशें करपा जाय जाल्यार आमकां हें धाडोवप न्ही आसलें. आपले कोणाक दिवपाय दिवन उडय जाता आसली. आमकां धाडोवन म्युनिसिपालिटीची फकाणां करप, आमदाराची फकाणां करप, केपेंच्या लोकांची फकाणां करप, सगळें करप. उबेगीन आमी सगळे एकठांय जातात, समिती पूण काडटा, उत्सव समिती काडटा, सब कमिटी काडटात. हेजे वेळार सगळें उलाढाल करपाक लावप आनी लास्टाक काडप ते खंय तरी उडोवप आनी भलत्याकच दिवप. ही लोकशाही कसली जाली.